रायाच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्धतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीत व्हेली। उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले। कितल्याशाच वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात। दर वर्सा राया हो गोंयांतलो पयलो गांव जे भाताची कापणी पयली जाता। अवर लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक आशीर्वाद दिवपा खातीर हो सण मनयतात। गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करतात आनी बरी पिकावळ आनी कड्डाणाची गिरेस्तकाय मेळची म्हण मागणे करतात। पळयात। आमची कामुर्लीची गोरज रायचो भाग आसलो आमी जावचे पयले आनी म्हजे बापाय आनी ताचे भाव बी सगळे हांगासरूच कोविड्सना देखून राय यो म्हणजे घरा यो आनी घरा येवन कणसांचेर आशिर्वाद जावपाचो। दुसरो कणसां म्हणजे आमचे जेवणाचे फळ, आमचो वावराचो फळ आनी देवाचे देव। आनी तिनूय वस्तूंक आमी देवाक घालता। आमकां जमीन दिली म्हण ते जमीन आमकां फळ जाता म्हण आनी देव आमचो देवाक घालता। रीत जावन आसा हो आमचो रायचो गांव एक व्हडलो गांव आसलो। आदी राशोल इलादे राशोल हो गांवचो भाग आसलो। तेन्ना आमी रायची नॅबी सायबीन म्हूण कोटांची इगर्ज आसा ऑलरेडी स्नोज तिचे पासून ही रीत सुरू जाली। तिका 400 वर्सां वयर जाली। त्या उपरांत आता 1699 वर्साक आमची रायची इगर्ज जाली आनी तेन्नाच्यान हांगासर हे इगर्जेंत हांव रेकॉर्ड्स पात्रप चालू आसा। गोंय मुक्तीच्या आदी पासून ही परंपरा खरें म्हणल्यार कमतात पाळटाली आनी मुक्ती उपरांत सोंका ती इगर्जेच्या हातांत आयली आनी इगर्ज आता हे नॅबी सायबीचे फेस्त कशे कणसाचे फेस्त आनी नॅबी सायबीचे फेस्त हे दोनूय एकठांय जावन करतात। ही परंपरा आमच्या गांवचेच न्हय पूण शेजारचे सगळे गांवचे लोक येतात आनी ही परंपरा व्हडा दबाज्यान हांगासर मनयतात। ही तयारी आमची माया म्हयन्यासून सुरू जाता आनी आयज हे पयले कळस देवाक अर्पून आमी आमच्या वावराचे फळ देवाक भेटोवपाक आमी तयार जाला। आमची सद्याची परंपरा म्हणून फेस्त जायत्यो शेकडे जाले चालूच आसता। हे पयले पणस कातरप आमची सद्दां चलता तशें चलून आयला आनी सगळो लोक गांवचो भायलो मेळटा आनी वी आर व्हेरी थँकफूल बिशॉप देवधर फ्रॉम रांची फॉर कमिंग हियर। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।